केंद्रीय मंत्री आणि बीजेपीचो गोयचो प्रभारी नितीन गडकरी सोमारा रातचो 8 गोंयांत पावता। पयलीं तो आमदारांची मिटींग घेतलो। मंगळारा सगळ्या जाळवणदारांबरोबर मिटींग करतलो। गोयचे 40तले 20 मतदारसंघांक मायनिंग थेट लागता। जाळवणदार रस्त्यार देवपाच्या तयारेक लागल्यात। बीजेपी म्हणटा थार धरात। श्री नितीन गडकरी फाल्यां सांजे 8 वरांचेर गोंया भितर पावतात। फाल्यां दीसभर म्हणजे फाल्यां सांजचे ते आमचे सगळे आमदारांक मेळटले। मागीर सगळे स्टेक होल्डर, मागीर ट्रक ओनर एसोसिएशन, बार्ज ओनर एसोसिएशन, मायन ओनराचे प्रतिनिधी हांकां सगळ्यांक मेळटले। तशेंच बाकीचे पक्षाचे आमचे वांगडचे पक्षाचे आमचे साथीदार आसा आमचे वांगडी तांकांय मेळटले। अन्य पक्षाच्या कोणी आमदाराक सुद्दां तांकां निवेदन दिवपाक जाय किंवा मेळपाचें अशें कोणायकूच ह्या हेतूर येना। सगळें ओपन आसा। कितें जर हेजेर प्रश्न सुटाव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। फाल्यां जो बंद पुकारला किंवा आंदोलन करपाचें आहा तें जे खाण अवलंबीत आहा तेंच्यांनी करचें न्ही म्हणून अशें आमी भारतीय जनता पक्षा कडल्यान एक विनंती करता। सरकारचे घटक आमदार हे यांच्या नेतृत्वाखाली फाल्यां आंदोलन जाता, कारण ते घटकच त्या आंदोलनाक त्यांचा पाठिंबा। सरकारचे आमदार कोण ना भितर थंय निलेश काब्राल फाल्यां आंदोलनाक त्यांचा पाठिंबा ना। आंदोलनाक पाठिंबो ना म्हणना, पूण आंदोलनाक लीड करचो ना। मुख्यमंत्री दुयेंत उरिल्ल्यान मायनिंग बंदीचेर हालचाली करूंक उशीर जालो हें बीजेपीक मान्य। तसो खरो थोडोसो आमकां उशीर जालो पार्टीक, कारण मुख्यमंत्री आजारी पडलेत आनीक त्या हितूंतल्यान थोडे दीस केले आनी पार्टी म्हणून आमकां थोडोसो टायम लागलो आनीक वेळ जालो। म्हणजे सांगता 7 तारखेक जो निर्णय आयलो हे सगळें चलतालें। आमदारां बरोबर बसप, मायनिंग स्टेक होल्डरा वांगडा मिटींग करप, हे सगळें मुख्यमंत्री करतालो। तेजोच एक भाग 14 तारखेचो आशिल्लो। 14 तारखेक मिटींग दवरली तेंच्यांनी आनीक आमकांय खबर ना तेंची प्रकृती कसो बिगाड जातलो म्हणून, आनी ह्या हितूंतल्यान आमकां थोडोसो वेळ जालो, आमकां सावरपाक टायम लागलो। आनीक आतां आमी वेवस्थीत म्हणजे बरे वकिला मार्फत सुद्दां रोहतगी आसूं किंवा आमचे देसाय अशोक देसाय अशे हेंचे कडेन हें आसा। हो जे कशे तरेचे हे सगळे कशे करपाचो फायनल निर्णय जावना आणि त्यामुळे चर्चेत आणि ते राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढे वतले। आणि आमच्या मित्रांनी म्हणले की खरोखरच उशीर जालो। हे एक आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याची प्रकृती ढासळी हे ताका प्रमुख कारण आम्ही सगळे जाणात। त्यामुळे आमकांय ताचें दुःख जाता, कारण अशें जावंक जायनाशिल्लें, परंतु हे सगळें स्थिर चालू जाता म्हणल्यार उशीर जालो। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण गोयचे रिव्ह्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्टात व्हरूंक खासा ज्येष्ठ आदवोगाद नेमतले। सध्या आदलो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ताचे बरोबर आदलो अटॉर्नी जनरल अशोक देसाय आणि सिनियर आदवोगाद आर्यमा सुंदरम फायनल लिस्टात आसा। मुख्यमंत्र्याच्या मान्यताये उपरांत खंय एक नाव फायनल जातलें। ऑक्शन करूंक गेल्यार मदलीं कांय वर्सां कितें करपाचें ताचेर रिव्ह्यू पेटिशन। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।